मुरगांव पोर्टाच्या कामगारांनी थळावो आमदार तशेंच गोंयचो नगर विकास खात्याचो मंत्री मिलिंद नायकाक बुधवारान निवेदन दिलें। एमपीटीच्या कामगारांचें म्हणणें आसा की सरकारान एमपीटीचेर आयात करपा खातीर अटी घातल्यार थंय काम कमी जातलें आनी आमी बेकार जातले। आदींच मिन खणी बंद जाल्ल्यान एमपीटी कडेन पगार घालपा खातीर पयशे ना आनी आतां हेर वस्तू आयात करपाचेर बंदी घातल्यार आमची वायट परिस्थिती जातली। तुमकां खबर आसतली की मुरमुगांव पोर्टर्सा कडेन मायनींग बॅन जाल्ल्या कारणान आमचे कडेन रेव्हेन्यू ना आनी आज आमी फकत कोळशाचेर कितें आहा लास्ट टायम आमी सांगलेलें आमी कोळशाच्या मोगान ना कित्याक ह्या पोर्टान दुसरो आनी कसलो धंदोय ना। आतां म्हयन्याक आमकां सद्याक जाय पेन्शनर आनी आमची सॅलरी म्हळ्यार आमकां 17 कोटी जाय। हे 17 कोटी आमचे कडल्यान आमी एवरी मंथ आमी 4 कोटी शॉर्टफॉल पडटा आमकां। आनी आज जेन्ना 4,500 लोक पेन्शनर आसा हे जियेतले कशें काय म्हणटा। तशेंच आमचे ते वर्कर आहा 1,650 इन्क्लुडींग ऑफिसर। आज कांय जे लोक आसा भुरगीं शिकता थंय आहा आनी मॅनेजमेंट आमचेर गन दवरून आहा। फाल्यां तर कितें जालें जाल्यार लोकांचें कितें जातलें। आतां प्लस कितें 1,650 मल्टिप्लाय बाय 3 जाल्यार लोक कितको जालो तो पळया तुमी। आज ही परिणाम ह्या पोर्टान जायते जाणांक एम्प्लॉयमेंट दिलां हेजे पोर्टा वयल्यान जायते जाण वयर सरलेले आहा। पण आमचे एक खतखत्यान मागले आमच्या आमदारा कडेन की तेणे इंटरव्हेन्शन कर कित्याक आमी एक 3 बरे इम्पॉर्टंट पॉयंट दिल्ले आसा। कित्याक म्हाज्या वांगड्यांनी सांगला ते भाशेन आतां वारो पासून पळय हें हाल्ल्यार म्हणटा ती 10 किलोमीटर पर स्पीड तें चुडीत हाडले जाल्यार पूण तशें जाल्यार चलतलें कशें काय म्हणटा आमी सारको एक डिमांड केलो कित्याक तर डूम तर घातलो कवर घातलें जाल्यार हें पोल्युशनूच बंद जातलें कित्याक सगळें मागीर तें इन हावस जातलें। इन हावस जाल्ल्या कारणान मागीर कोणाचीच तुका प्रॉब्लम आसचो ना। म्हाका डस्ट येता तुका डस्ट येतलो हें म्हूण कोणाचें येवचें ना। पण आमचें एक रिक्वेस्ट आहे कित्याक ते म्हणटा CRZ कंप्लीट जावं ना। आमच्या आमदारा कडेन एक खतखत्यान मागणी आहा सगळ्या कामदाराच्या वतीन आनी आमच्या मुरमुगांव पोर्टर्साच्या वतीन की तेणें आमचे हे जे आमी अपील ताका दिलां तेजेर मातशें एक नदर घालची। मुरगांव बंदराचेर वारो सदांच आसता। सरकारान ते नदरेन घेवन प्रदूषण नियंत्रण मंडळान अटी घातल्यात ते फाटीं घेवचे अशी मागणी कामगारांनी केल्या। 10 kilometers per hour being a harbor area लोडिंगाक जायना कित्याक हार्बर एरिया वारो आसता आनी कांयच आमचें लोडिंग जायना ते प्रमाणे आमकां कांयच करूंक मेळना पोर्टर्साक। आमची मागणी आसा सरकाराक आनी मिलिंद बाबाक की तें वाडोवपाक तशेंच कॅप जें घातलां तें कॅपूय तेजें वाडोवपाक। ते कॅप प्रमाणे आमचे कडेन जायना ते कॅपाचेर कांयच फंक्शन पोर्टर्साचें जायना। आनीक जे भाशेन आमचे वेज रिविजन पास जाल्लें आसा ते वेज रिविजनाचेर आमकां इम्प्लिमेंटेशन करूंक मेळना फ्रॉम 2017 कारण पयशे ना आनी ते वाडोवपाक लागून ते सगळे अदर 11 ports in the country they have already been implemented the wage settlement and they have some of the ports have also paid the arrears whereas in Goa port is the only port we have not been implemented the settlement. So मागता हे जेन्ना आमचे कॅब आनीक तशेंच 10 kilometers per hour स्पीड वाडयली जाल्यार आमकां बिजनस जातले। बिजनस खूब आसा तेच भाशेन मेशिनां बसयल्लीं आसा ती मेशिनां दे शूड बी एज पर गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा पर्यंत ती लागींच बसयल्लीं ती 2 kilometers एवी बसोवपाक जाय। हें आमचें रिक्वेस्ट आसा सरकारा लागीं आनी मागता आमची मागणी सगळे कामदारांची आमचे कामदार भाव आसात 1,650 तशेंच पेन्शनर्स आसात 4,500 सो हे सगळे इफेक्टीव पार्टीज आमकां इफेक्ट जातलो आनी आमकां पगार मेळपाना आनी तशेंच पेन्शन मेळपाना हे आख्खे गोंयभर लोकांक त्रास जातले। हे आमचे मागणे मिलिंद बाबाक लोकल MLA जसो मिनिस्टर अर्बन डेव्हलपमेंट ताणें हें करून आमकां सुटावें करून दिवचें म्हण आमची मागणी। कामगारांनी दिल्ल्या निवेदनाचेर आपूण विचार करून सुटावो करतलो। कांय जाण बेश्टोच आवाज करतात मात प्रदूषण कमी करपाचेर कोणच मार्गदर्शन करिनात अशें मिलिंद नायकान सांगलें। जे गव्हर्मेंट जॉब सोदी पळय ते आतां 5-7 हजाराच्या कामाक आतां परिस्थिती प्रमाणे वागपाक जाय। बेश्टें केलें आवाज केलो मायन्स बंद आहा त्रास ना पोल्युशन बंद करपाचो उपाय म्हाका सांगा आनी ह्या उपायाचेर हांव कंटिन्यूअस त्या कंपनी कडेन उलयता। हांव तुमकां कोणाक सांगना डोम स्ट्रक्चराचें एक फावटी 40 आमदारांक तेंच्यांनी रिप्रेझेंटेशन दिल्लें गेल्या फावटी विथ तें डोम जयगड की खंय तरी म्हाका खबर ना दे वर कॉल्ड टू एक्चुअली गो एंड विटनेस वॉट इज दॅट थिंग नो बडी रिस्पॉन्डेड। हांव एकटो कित्याक वचा म्हाका इंट्रस्ट आसतलो अशें दिसूंक शकता पूण दॅट concept is very good. They are planning to spend about 100 crores अशें आयकता हांव तें केलें जाल्यार it will be all covered. पोल्युशन ना कार्गो कसले हाडून मरे तुमकां कितें लागला
व्हडले कंपनी आहा म्हणून लोक जगता हांगा थोडे तरी. आता इट इज कनेक्टेड विथ एमपीटी. पयलीं भाशेन एमपीटीचे ना. करेक्ट मरे. पयलीं मायन्स चलताले हांकां कांयच त्रास नासलो. आता मायनूय बंद आसा आनी ते पर्टिक्युलर प्लांट बंद जाले. कितें ऑपरेट करता खबर ते पोल्युशनाचेर कंट्रोल करया. हें करपाक हो डोम स्ट्रक्चर न्ही तेंच्यांनी वयल्यान सेंट्रलाच्यानी हें घातलेलें आहा प्रपोजल. आनी म्हाका खबर आहा तेजे प्रमाणे तेणी हांगा गोंयानूय घातला. दोनूय युनियनाचे मनीस न्हय आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे मनीस पयसचे नाका आनी वास्कोचे जे डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट आहा पळय का तांकां हांव सिलेक्ट करून हाडटलो. फालतू मनीस धरून हाडलेलो हाडचो ना. हांव तांकां चॅलेंज केला की तूं आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कांय ना आनी हे सोडून 1000 लोक तरी हांव हाडून उबे करतलो आनी तेंच्या कडेन एक दीस प्रायज घेतलो आनी सांगतलो की ह्या लोकांची पोटाची तुमी सोय करा कोण बॉम्ब मारता ते आनी मागीर जाय तें बंद करा. बरोबर मरे. हो म्हाजो पॉयंट इतलोच पॉयंट. हेच्या वर कांय उलोवपाचें ना. तेणी 2-3 पॉयंट सांगले ते पोल्युशनाचे पळय. म्हाका खबर आहा तें that speed what they have put in the condition is it is 10 kilometers per hour. हांवें ऑलरेडी उलयलां तांकां एक दिता तेंच्यान सांगच्या पयलीं हांव म्हाजी स्टडी कितली आहा ऑलरेडी उलयलां आनी हांवें रिक्वेस्टेड पोल्युशन बोर्ड आतां ते मेसन चालू आहा. आमी मागतना हांवें कशें मागलां तें सारकें आयकून घे. इट हॅज टू बी 10 meters 7 to 8 meters per second. म्हणजे इट वर्क्स आउट टू अबाउट 35 किलोमिटर्स न्हय मरे. करेक्ट. हां 35 किलोमिटर तें केलें. आतां चालू आहा पळय हें वारें हें आनी मातशें आहलें 10 किलोमिटर वयर गेले धंदो बंद. तेंच्यांनी रस्त्यार येवपाचें तशें जायना. म्हाजो सगळ्या लोकांक हांगासरल्या रिक्वेस्ट आहा मुरमुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी पोल्युशन जर भरपूर आसलेलें न्हय आसा कंट्रोल करपा आतां अशें भरपूर आसलेलें न्ही तुमी हें सगळें एजिटेशनान ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे मनीस कितले गेले दाखया पळय. एजिटेटींग अगेन्स्ट पोल्युशन पोर्ट जिंदाल के वादांनी ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सी कितले लोक गेले केन्ना पळयला तुमी. तशें करनाका. कोणा तुमी एक दोग जाण आपले कितें तरी दाखोवपाक नाजाल्यार कितें पर्सनल इंट्रस्ट म्हाका खबर ना. आनी म्हाजो एक स्वभाव हांव कोणाचें नांव घेयना केन्ना अपोजिशनाचें. हांव जितलें अपोजिशन कोणाचें नांव घेता तो मनीस वयर येवंक शकता असो म्हाका आशिर्वाद आहा देवा म्हणून घेयना हांव. एकदां घेतलो तो वयर येतलो. तूं म्हाजे पळय न्ही म्हाजें पास्ट हिस्ट्री पळय न्ही म्हाका काय ना.